तसो पळोवंक गेल्यार आमचो शिशिरत्साचो प्रारंभ जो आसा तो पंचमीन जाता. पंचमी हळदुणें म्हणजे रंगपंचम जाता. हे हळदुणें पयलीं हांगाच्यान सुवारी वादनान दुर्गावटान भुमीपुरीच्या थळान वतात. थंय पयलीं भुमीपुरुशाक हळदुणें घालता आनी मागीर ही वडाचे पेड आसा थंय घालता आनी मागीर पिंपळाच्या पेडार घालता. तेच बरोबर थंय जी कुटीये पुरूश म्हणून आसा थंय कुमार घालता हळदुणें. मागीर ही स्वारी वादनान सगळ्या लोकांक हळदुणें घातलें की मागीर स्वारी वादनान हांगा येतात ही विठोबाच्या देवळान. थंयच्यान हांगा नक्टेश्वर म्हणून आसा थंय वता, थंय हळदुणें घालता, थंय सांगणें घालतात. मागीर निमाणें ते दिसा कालभैरवाक वचून कालभैरवाक हळदुणें घालता आनी त्या दिसाचो कार्यक्रम सोंपता. मागीर 3 दीस हांगा सद्दां स्वारी वादन जाता रातचें 8:00 आनी चवथ्या दिसा मागीर म्हणजे हाका वता थंय पिराक स्वारी वता निमंत्रण दिवपाक. पयलीं पिराक निमंत्रण दिता आनी ही पिराक निमंत्रण दिवपाची जी पद्दत आसा ही पद्दत खूब जुनी जावन आसा पोरणी. तर एक धार्मीक सलोखा आसचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या जाणटेल्यांनी ते प्रथा सुरू केल्या. ताज्या उपरांत पिराक जाल्या उपरांत हळदुणें हे आमची स्वारी हांगा वता केशवाक थंय निमंत्रण दिता. थंय आरती बी जाल्या उपरांत सांगणें करतात आनी मागीर ती परत विठोबाच्या देवळान येवन हांगा स्वारी वादनान तो दीस सोंपता. मागीर जेका आमी पयली रात म्हणून वळखता कारण पयलें नाटक जे दीस जाता ती पयली रात म्हणून वळखता. हे पयल्या राती स्वारी आटवाच्या देवळान वता. आटोळ्याक थंय तशेंच म्हणजे निमंत्रण दिता. निमंत्रण जाल्या उपरांत आरती तीर्थप्रसाद सगळो जालो की मागीर स्वारी विठोबाच्या देवळान परत येता. हांगा माठवान स्वारी येतकच स्वारी वादन जालें की मागीर आरती जाता विठोबाच्यो. आरती जाल्यो की मागीर नाटक पयलें नाटक तें जाता. मागीर दुसऱ्या दिसा स्वारी वादन विठोबाची आरती आनी दुसरें नाटक. तिसऱ्या दिसा तेच स्वारी वादन विठोबाच्यो आरती
महाप्रसाद सगळे प्रसाद बिसाद जातकीर नाटक जाता आनी चवथी दिसा पयलीं स्वारी वादन जाता, मागीर नवदेवाची मिरवणूक आनी मागीर वीरभद्राची मिरवणूक अशा तरेन हो कार्यक्रम जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.